आपल्या सोयऱ्या पासत आनी कोणा पासत म्हयन्याच्या म्हयन्याक एक कोण फोन आसतालोच तिका तिचो मागणे कोण म्हणून सांगपाक कोणाक तरी एक दीस तिणें म्हाका फोन केलो सांगपाक ब्रदर आपल्यो दिमी दुखता चलोवंक त्रास जाता हें आयकून आनी म्हयन्याच्या म्हयन्याक तिचे कितें नाल्यार कितें प्रॉब्लेम घराब्याचे नाजाल्यार आनी कोणाचे ते प्रॉब्लेम आयकून हांव आयज चिंतूंक पडलो जेन्ना तिणें फोन केलो दिमी दुखता म्हजेशी चलोवंक जायना हांवें तिका विचारलें कितलीं वर्सां तुका 70 वर्सां कितलीं वर्सां तुजी दिमी बरी आसली आख्खें जिवीतभर म्हजी दिमी बरी आसली कितलो तेंप तुजी दिमी दुखता 3 म्हयने जाले दिमी दुखता कितल्या जाणांक तुवें सांगलें दिमी दुखता म्हूण सगळ्यांक सांगलें मागणें कर म्हूण म्हजे पासत म्हजी दिमी दुखता म्हूण सगळ्यांक खबर आहा तुजी दिमी बरी आसली तेन्ना कितल्या जाणांक तुवें सांगलें कितले फावटी तुवें देवाक आर्गां दिलीं म्हाका बऱ्यो दिम्यो दिल्यात म्हूण म्हजेशी चलोवंक जाता म्हजेशी धांवंक जाता कितले फावटी तुवें देवाक आर्गां दिलीं भयणीक हांवें विचारलें कितल्या जाणांक तुवें सांगलें मेवता तितले कडेन म्हज्यो दिम्यो काय बऱ्यो देवान दिल्यात म्हाका बरी भलायकी देवान दिल्या कितल्या जाणांक तुवें परगट केली देवान तुका भलायकी दिल्ली ती ह्या 70 वर्सां हांवें विचारलें ती म्हणूंक लागली ना केन्ना सांगूंक ना खाली दुखता म्हूण हांव सांगता ब्रदर तर हांवें तिका पयलो आपल्या उद्देशान अशें सांगलें की आमी चूक मागुया देवाशी पयली चूक मागुया हांवें देवाचेर अपमान केलो देवान म्हाका इतलीं वर्सां भलायकी दिल्ली तेन्ना हांवें देवाक आर्गां दिवंक ना आनी आतां जेन्ना मातशा दुखोवंक लागल्या मातशा त्रास जावंक लागल्या हांव सगळ्यांक सांगूंक लागना आनी हांव दाखयता कित्याक म्हजो देव म्हजो बाप म्हाका बरी भलायकी दिना हांव तेजो अपमान करता जेन्ना हांव दुसऱ्यांक सांगता म्हज्यो वायट खबरो दुयेंसाच्यो खबरो वो म्हज्या घराब्याच्यो खबरो आमी देवाक अपमान करता जो देव आमचो बाप तुमी चिंतात तुमची भुरगीं तर तुमच्यो खबरो सांगतात वो आपणाक हें जालां आपणाक तें जालां आमकां फी दिवपाक पयशे ना आमगेर घरांत जेवण ना कोणाक अपमान माय पायक अपमान न्हू जेन्ना कळटा की सगळ्या शेजाऱ्यांक अरे हिंगेर पयशे ना तांकां पयशे जेवणाक पयशे ना पाचशे जातात पूण माय पायक लोक पळयतात कितें एकदासो सोरो येता माई बेश्टी भोंवता प्रेज द लॉर्ड करता फकत मिसाक वेता पूण भुरग्याक घरांत जेवण ना म्हूण आमकां हें जाता न्हू तेच भाशेन आमी देवाक अपमानायता जेन्ना आमी आमच्योच वायट खबरो उलयता तेन्ना हांवें देवाक तूं भयणी जेजू भोगसोडे माग कित्याक जेजून आपल्या कश्टां मरणा आनी पुनर्जीवनपणा उद्देशी आमकां बरें नवें जिवीत बरी भलायकी बरी शांती बरो मोग सगळें दिवन तेटे लासताय म्हण आतां जायते चलता रितीरान सगळें सांबाळलें सगळें देवान करून दिलें अशें म्हणून ही परगटणी आनी ही आमकां पावोंक ना अजून देवान सगळें करून दिलां म्हणून आमी देवाशी मागतात ब्रदर हेजे पासत माग फादर तेजे पासत माग हिंगासान थिंगा आमी धांवतात तर ती भयणीन हांवें सांगलें भयणीन देव दोळे बंद कर फोनाचेर जाल्ली ती खंय तरी दोळे बंद कर आनी देवाक आर्गां दी देवाशी पयले भोगसोडे माग म्हजी चूक जाली म्हूण केन्नाच हांव म्हजे दिमयेचेर आड न्हूय म्हूण म्हजे कुडीचेर आड न्हूय म्हूण म्हज्या घराब्याचेर आड उलोवचो ना कोणाकूच हांव सांगचो ना म्हज्यो वायट खबरो म्हाका कितें जाता तें पूण हांव तुका आर्गां दिता तुवें 70 वर्सां तुवें म्हाका बऱ्यो दिम्यो दिल्यो बरें जिवीत दिलें बरी भलायकी दिली हांव तुका आर्गां दिता दुनिया म्हाका तुवें भोगशिलें म्हूण आनी म्हाका बरी भलायकी दिल्या तेजे पासून हांव वाखाणटा एक 2-3 मिनटां आर्गां दिता आनी भोगसोडे मागता म्हणल्यार ती म्हाका सांगूंक लागली ब्रदर पांय बरो जालो दिमी दुखपाची बंद जाली ब्रदर म्हणून आर्गां दिसो हांवें तुजे पासत कांय मागोंक ना हांवें तुका फकत शिकयलां देवाचो बापाचो जेजूचो गुन्यांव करचो न्हय म्हूण तांकां अपमानीत करचें न्हय म्हूण फकत तेंची भोगसोडे मागून तांकां आर्गां दिवपाक गरज आनी हें म्हणटच 3 मिनटांनी वा 2 मिनटांनी ती म्हाका सांगूंक लागली ब्रदर म्हजो पांय दुखपाची बंद जाली म्हाका बरें दिसता आतां सगळीं उबी रावया हांव तुमकां हें कित्याक सांगता कित्याक आमचें जें कितें आहा ताचे पासून देवाक आर्गां दिवया बरोबर ना जायत्या जाणांक पांय दुखतात चलोवंक जायना बरोबर ना
जायते जाण अंथरुणार आहात, जायते जाण व्हीलचेअराचेर आहात. पयल्या तुम्ही नाजाल्यार जीएमसी हॉस्पिटल आणि मडगांव हॉस्पिटलांत गेल्यार आमकां दिसची पडटली, वय ना. तर स्तोत्र साम 22 वर्स 3 कितें म्हणटा, देवाक वखाणात. देव खंय आहा, वखाणलेली हाजीर जाता. जेन्ना आमी वखाणटा तेन्ना देव हाजीर जाता आनी तेन्नाच ती पेकोवणी जाता, तेन्नाच तो मोग जाता, तेन्नाच ती भोगसोडे मेवता. केन्ना देवाक वखाणटात तेन्ना. आमी पयले जायते जाण माय बाय घर सोडून वेतात, कित्याक घरा बायल वो भयण वो आपले चेडू आपलो चेडो त्रास करता, परतून परतून माय त्रास करता, वो सून त्रास करता म्हणून माय वो बाय घर सोडून वेतात. तेच भाशेन आमचेशी देव रावना, देवाचे आसले दिसना जेन्ना आमी परतून गुणगुणायतात, कंप्लेन करतात तेन्ना. सो देवाक आयला कितें कितें देवान दिलां आमकां पयले सद्याक बरे पांय दिल्यात, बरी धिबरां दिल्यात, देवाक आयला दिवया उबी रावन, पळय ना. मागीर देवान आमकां बरें पोट दिलां, बरी जिरवण दिल्या, बरे काळीज दिलां, बरे लंग्स दिल्या. त्याचे पासून देवाक जायते जाणांची ऑपरेशनां चलतात, जायते जाणांक रोगोच जाय हॉस्पिटलांनी, जायती जाणां तेंची घोव बरो ना जाल्यार बायल थिंगा रावन त्रास काडटा, बायल बरी ना जाल्यार घोव रावन त्रास काडटा, भुरगीं त्रासांत आहात. कोणाचे हात वयर सरनात, वय ना. आमचे हात वयर सरतात, देवाक हात वयर काडुया. हालेलुया. कोणाच्यो जिबो धरल्यात, कोणाक आयकोंक येना, आमकां आयकोंक येता. जीब बरी आहा, दोळे बरे आहात, व्हडल्यान देवाक वयर पळोवया, नदर आमची वयर दवरुया, हात वयर काडुया, देवाक आयला दिवया. आयच्या दिसा पासून म्हळ्यार मोगाळ बापा, दयाळ बापा, काकुटसार बापा, बक्षणदार बापा, सोर पगडार बापा, आमच्या राखणदारा बापा, आमच्या रचणारा बापा, आमच्या पोसणारा बापा, जेजू ख्रिस्ताच्या बापा, आम्ही तुमकां आराधना दिता. बापा, पुता आणि पवित्र आत्म्या, तुमच्या मोगाच्या काळजापासून, काकुटीच्या काळजापासून, दयेन भरलेल्या काळजापासून आम्ही तुमकां आराधना दिता आणि वखाणटा. आयच्या दिसापासून आमकां बरी न्हीद दिली म्हणून, बरी स्वप्नां दिली म्हणून, बरो ऑक्सिजन दिलो म्हणून. राती न्हिदलोली आसतना जायती जाणां मरण गेली, तुमी आमकां नवो दीस दिला, कित्याक तूं आमकां बेसामांनी भरूंक सोदता, दुसऱ्याच्या जिवितांत बेसांव जावंक सोदता आमचे उद्देशी. ताकाच लागून तुवें आमकां नवो दीस दिला आनी आमी तुका वखाणूंक, आमचे हात वयर उबारून वखाणटा. स्वप्ना पासून, ऑक्सिजना पासून, उदका पासून, इलेक्ट्रिसिटी पासून, झाडां आणि फळां पासून, पावसा पासून, आमच्या घराब्या पासून, आमच्या भुरग्या बाळां पासून, आमच्या आवय बापाय पासून, आमच्या शेमाय पासून आर्गां तुका बापा, वखाणी तुका बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता पासून, तुझ्या पवित्र आत्म्या पासून, तुझ्या पवित्र उतरा पासून, तुझे जाणवाये पासून, तुझे सोजवणे पासून, तुझे शांती पासून, तुवें बरी भलायकी दिल्या म्हणून, आमकां बरी भलायकी दिल्या म्हणून बापा आमी तुका वखाणटा. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन ह्या जाग्यापासून, ह्या मिलाग्रेच्या जाग्यापासून, ह्या मिलाग्रेच्या उदका पासून, हे देवस्थान, जेजूचे देवस्थान, जे सान फ्रांसीस शावेर येवन, गोंयचो साहेब येवन हांगा जेजूचो मोग, जेजूची शांती, जेजूचे भोगसोडे, जेजूची पेकोवणी ही मेवली, हीच आयज चालूच आसा. आनी आयज आमकां फादर पात्रिसियो उद्देशी हे देवस्थान चालूच दवरना. इतलींच वर्सां जालीं हे चालू आसले, हे चालूच दवरना. आनी आयज फादर पात्रिसियो 50 वर्सां भोगतात. पाद्रीपणाचे सेवेंत तो भितर सरलो. जेजुईट
सोसायटी ताचे पासत आणि सोसायटी पासत आर्गां दिवया वाखाणणी मोहिमा आणि ताचे बरे भलायके पासत त्याच्या आवय बापाय पासत शेपाय पासत जी स्वर्गार आसा तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया आणि सगळी आमची गोंयची जी स्वर्गार आसा तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया फादराचो एकलो भाव आणि ताची फॅमिली आसा तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया सगळे ताका आदार करतात हे देवाचे राज करून तांचे पासत आर्गां दिवया बासिलिकांत आणि सगळ्या जाग्यांनी आणि आख्ख्या संवसाराक एक देवोत्सव परगट जाता सांत फ्रांसीस शावेराचे देवाच्या उतराचे देवाच्या मोगाचे देवाचे काकुडीचे बाबा आमी तुका आर्गां दिता वकांटा जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन आणि आमच्या सरकारा पासून आमच्या पापा मोदी मोगाचो पापा मोदी आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आमचे एमएलए आमचे सरपंच सगळ्या संवसाराचे अधिकारी प्राईम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स राजा आणि राणी तांचे पासत बाबा आमी तुका आर्गां दिता आमच्या शेतां पासत आमच्या झाडां फळां पासत आमच्या भाजीपाल्या पासत आमच्या जेवणा खाणा पासत बाबा आमी तुका आर्गां दिता आणि वकांटा जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन आमेन व्हडल्यान आयलो आणि हे भाशेन आमी आमची जिवीत देवाक दाखयता हालेलुया हालेलुया हालेलुया